येवकार तुमकां सगळ्या गोंयकारांक आयचो व्हिडिओ काडपाचें कारण सांगता. सगळ्याक सुवातीक पयलीं हांव अनिल हरमलकार तुये पंचायतीचो 7 नंबर वॉर्डाचो पंच मेंबर. हो व्हिडिओ काडपाचें कारण सांगता की आयज लोक जाय तो सगळे लोक म्हणटा की वयता थंय करप्शन, हें करप्शन तें करप्शन. हांव जाल्यार पंचायतीन आसून सुद्दां तुमकां सांगता की सुरवात जाता पंचायतींतल्यान करप्शनाक सुरवात जाता. तुम्ही म्हणटले तूं पंचायतीन आसून अशें कशें तूं म्हणू शकता काय म्हणून. येस, हांव सांगता. आयज इएचनांक पयशे, उदकाचे एनओसीक पयशे, लायटीचे एनओसीक पयशे, आनी कसले ट्रेड लायसनांक पयशे, एक शॉपाचे जनरल स्टोराचे पयशे खंयच्यान दितलो लोक. वयता थंय करप्शन, सगळें करप्शनाची लूट लूट चलली. हांव सरकारूच त्या क्वॉलिटीचो आसा. हांव सांगता कितें तांकां विचारपी कोणूच ना. लोक म्हणटा अनिल तूं ऑपोजिशन मरे, तूं कित्याक विचारिना काय म्हणटा. हय आमी विचारता मरे, कितले मेरेन करूं शकता. जो मेरेन लोकांच्या सहकार्यान तो मेरेन तूं कांयच करूंक शकना. आयज लोक दिता आनी मागीर सांगता आमकां अनिल आपूण दिले मरे ताका म्हणटा 50,000 तुमचे पंचायतीक आपूण 50 दिले आनी एनओसी घेतल्या मरे म्हणटा. अरे हें दूख लागता चड. सगळ्यान विशय येता हो म्हयन्याक 2 मिटींग जाता, फोर्टनायटली मिटींग. ते म्हणटा तूं नासता काय म्हणटा थंय. जाल्यार अशें कशें जालें. हय आमी आसता मरे, आमी पास करून घेता मरे तुमचे एनओसी. पूण जेन्ना सायनिंगेक वयता तेन्ना खंय कितें कितें जाता तें आमकां कळना. सो तेन्ना तुजे कडेन डिमांड करता तेन्ना तुजेंय कर्तव्य तितलेंच आसा की तुवें सांगूंक जाय बाबा अशें अशें तो म्हाजे कडेन इतले पयशांची डिमांड करता. म्हणजे तुमी कितें करूंक सोदता की सगळें तुजे तकलेर घाल, तूंच पळय सगळें कितें तें. आमी जो मेरेन आमकां खबर आसा तो मेरेन आमी करूं शकता. आयज पॉलिटिक्सान हांव आसा आनी म्हाका प्राऊड फील जाता की हांव ज्या हेतून पार्टीन आसा, आरजी पार्टीन. सो म्हाजो आमदार सुद्दां त्या क्वॉलिटीचो आसा. सो तीच शिकवण आमकां येयल्या. सो आमी तशेंच करतले, करता. आज एकट्या कोणाक कापास जावचें ना सांगपाक की अनिलान 1 रुपयाक आतां 2.5 वर्सां जालीं पंचायत फॉर्म जावन 1 रुपयाक कोणाच्या एस्टिमेट जालो म्हणून खंय. सो प्राऊड फील जाता. सो लोकां कडेन सगळ्यांक लागून मागता तुमी जें म्हाका सांग आतां जो पयशे घेता तिको रिस्पॉन्सिबल तूं आसा दिवपी. आनी लुटता ते कोणाक लुटता तुमी म्हाका सांगा. गोंयकाराकूच लुटता हें दूख लागता चड. आनी जो बाबडो कोंपरीतले पयशे काडून आनी खंयच्या कोणा कडल्यान पयशे घेवन रिणां काडून बीन घर बांदता तेचे कडल्यान 50 इएचनांक 50, 10,000 एनओसी हेका लायटीच्या एनओसीक, 10,000 उदकाच्या एनओसीक खंयच्यान दितले लोक. प्रत्येक माणसान विचार करपाची गरज आसा. आमी कितें करूंक शकता. आमी जितलें जें म्हाका जाता तितलें हांव करूंक शकता. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की हांव म्हाज्या पंचायतीचें सांगता आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक पंचान अशी ही भुमिका घेवपाक जाय म्हणून. म्हाका प्राऊड जाता. हांव इतलेंच सांगता की म्हाजे पंचायतीन अजूनय सांगता म्हाजे पंचायतीन 7 वॉर्डांतल्या लोकांक सांगता की जर खंयची एनओसीक तुमचे कडल्यान 1 रुपयाचो सुद्दां कोणी डिमांड केलो जाल्यार म्हाका कॉल कर. म्हाजो नंबर मेन्शन आसा. मोस्टली म्हाजो नंबर सगळ्यांकडे आसा. 1 रुपया घेयनासतना तुमकां एनओसी दिवपाचें काम आमचें. हें फक्त म्हाज्या तुवें पंचायती मर्यादीक सांगिना हांव. हें प्रत्येक हें सगळ्या गोंयांत. नमस्कार, हांव प्रदीप पडगांवकार. आत्तां म्हाज्या मोबायलाचेर एक व्हिडिओ आयलो जो गौरेश आगरवाडेकार हाणें आपल्या फेसबूक पेजीचेर अपलोड केला. त्या व्हिडिओन अनिल हरमलकर हो तुयेंचो पंच मेंबर, वॉर्ड नंबर 7 मेंबर आपले विचार मांडटा. तो उलयतना सांगता की आपूण आरजी पक्षाचो म्हणून. खंयच्याय पक्षाचो आसलो म्हाका काय
फरक पडना, पूण ताणें जे विचार मांडल्या ते तोखणाय करपा सारकिले. असले विचार मांडपाक धाडस लागता. ताणें आपल्या व्हिडियोन सांगलां की 2-2.5 वर्सां तो आतां मेंबर आसा पंचायतीन, पूण आपणें कोणाचोच रुपया घेवन कसलें काम केलां अशें सांगपाक कोणाक जमचें ना, कारण आपूण तसलीं कामां करिना. तो मान्य करता की प्रत्येक कडेन भ्रश्टाचार चलता आनी पंचायतींनी सुद्दां कसल्यो NOC दिवंक, घराचें लायसन दिवंक पयशे घेतात, पूण तो म्हणटा आपूण घेना. आनी ताणें आवाहन केलां आपल्या बाकीच्या सगळ्या सैप वॉर्डांतल्या लोकांक की हाजे फुडें जर तुमच्या पंचायत मेंबरान तुमचे कडेन कितें पयशे मागले कसल्या कामाक जाल्यार आपल्याक सांगचें, आपूण पयशे घेनासतना ते दिवपाक लावपाक ट्राय करतलो म्हणून. हांव म्हणिना सगळेच राजकारणी भ्रश्टाचारी, पंचायत मेंबर आसूं, जिल्ला परिशद आसूं, आमदार आसूं, खासदार आसूं, कोणूय आसूं, सगळेच भ्रश्टाचार करतात अशें हांव म्हणिना. पूण भ्रश्टाचार हो कसो जाता, दिवपी आसता आपलें काम बेगीन जावंक जाय, जावं आपलें इलिगल बेकायदेशीर काम जावंक जाय, ह्या हेतून थोडे जाण लोक आमच्या सारकिले आसतात जे सामान्य मनीस, ते पयशे दितात आनी मागीर ती त्या राजकारण्यांक, त्या प्रतिनिधीक चटक लागता. सो जे अनिल हरमलकरान विचार मांडल्या आनी जे आवाहन ताणें केलां तें खरेंच धाडसाचें. हांव अपेक्षा करतां की बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या पंचांनी हाजेर विचार करचो आनी एक तरी एका पंचायतींतलो एक तरी पंच मेंबर असो फुडें येवन ताणें आवाहन करचें, जाल्यार भ्रश्टाचार टोटल ना जावंक शकता, जावं खूब उणो तरी जातलो.